Sorvesvora Ecclesiava Sasna no mantuka Sorvesvora Ecclesiava Sasna no mantuka Tu borto tu bodveda tu chimoiba soglia panta tu borto tu bodveda tu chimoiba soglia panta Sorvesvora Ecclesiava Sasna no mantuka Sorvesvora Ecclesiava Sasna no mantuka. Sonia तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां रोमाल्दिना मिलाग्रिना ब्रागांझा हेच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच ब्रिन्सी आफोन्सो हिच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो उगडास करता. हे आमच्या भयणाक सासणाचें जिवीत पुनव जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता जासिंता ब्रागांझा आनी वेलेन्सियो आरावजो तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमचे पासत मनीस जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मगळ बाबडीनो देव जावन आसा आमचो गवळी आनी तो आमकां आपल्याची राखण फाव कोता. तो आमची देणगी घेता आनी आमकां दुपेट फाव कोत्ता. आमच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. सावर फावटी जेजू बऱ्या गवळ्याचें उतर आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक ना. आमच्या जिवितान उदार आमी जावंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सोरपोदिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बोळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेव सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदविदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. म्हणून देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या सैमान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जालो म्हूण ताका वळखिलो. तशें आमी ताचे उद्देशी काळजान आनी मनान बदलूंक ताचे सारकी जावंक पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राच वोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मागीन शिवावाच्या पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायच्या भुरग्यांनो
एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटा करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें. ओडुपकार. देवाच्या उतराचो जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्प्रा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्प्रा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्प्रा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपसूं, दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखून आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्प्रा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तुलीं प्रामाणीकपण आनी शांती. सोंदरीम आससोर शेकान शेक तीं तगतलीं. एका दोरयातान दुसऱ्या दोरया पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रिथिमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्प्रा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor. गरिबांक बरी खबर दिवं, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्प्रान म्हाका धाडला. Sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor, sorvesporak zoyzor. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्गो परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून होड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां पोरी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या सिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी प्रतिपाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवूंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उणे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कोडे कितले उणे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उणे आनी 2 मासल्यो.
सगळ्यांक चोब्या चोब्यांनी हिरव्या तोंडाचे जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन सर्गात दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उणें मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या सिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्योय सगल्यांक वाटल्यो आनी सगळीं जेवून दादोशीं जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासल्यो एकठांय करून तांणी 12 करोण भरल्यो. जेवल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो हाच्या पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान साबार पावटी आमी आयकलां. साबार पावटी ताचेर नियाळूय केला. आमच्या हे काळजान आनी मनान बाह्याट जाल्ल्या भाशेन तें आसा. तरी आसतना आयज देवाचें उतर ही आमकां अनेक पावटी ताची लक्ष घालूंक नियाळ करूंक आनी आमच्या जिवितान ह्या देवाच्या उतरांतल्यान कितें तरी आपणावंक वेव्हारांत घालूंक आमकां हुस्कायता. आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू तांकां लोकांक भेटता तेन्ना तो पळयता पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासल्या शेळ्यां परी आसली देखून तो तांकां चुचुल्लो. जेजूच्या काळार जायते गवळी ज्यो देवा मदें तांचे मुखेली आसले, फुडारी आसले आनी हे दुसरे जायते आपूण जावन उपजल्ले तेवूय फुडारी आसले. गवळी नासलोले म्हणूंक जायना, पूण हे गवळी आसलोले खरें, पूण ह्या गवळ्या सोशी लोक वचूंक सोदूनासलो. वेगवेगळीं गवळी कारणां आसत. हे गवळी आसलोले ते फकत आपल्याक जाय तांकां पळयताले आसतले आनी गरिबांची वा आपल्याक नाका तांची बेपरवा कोत्ताले आसतले व तांकां ते सारको चोरो दिनासले. म्हणजे शिकोवण मार्गदर्शन तांकां फावो करिनासलें आनी निमणें जावंक जाता तांचें जिवीत ते जोड आनी बारादीक धर्माकाल कोत्ताले देखून तीं जोळी मोळी शिपडतालीं आनी गवळी नासल्या बरीं भोंवतालीं. पूण जेन्ना जेजू तांकां मेवलो जेजूचे फाटल्यान तीं गेलीं. खूब हजारांनी लोक तो जेजू मुखार जेजू तांकां भेट्टालो आनी चुरचुरतालो आनी जी गवळ्यांनी तांकां शिकोवण दिवंक जाय आसलोली ती जेजू तांकां शिकोवण दिता. हे भाशेन देव आपल्याचो मोग पोरजी सवें दाखोड कोत्ता. पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. देव आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या पुताक धाडून हे मोगाचें देणें आमकां उगडाप हें केलें म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. दुसरें आमी थंयसर पळयता जेजू ही मिलाग्री कोत्ता आनी मिलाग कोत्ता आसतना ताका कितें दितात 5 सुणे आनी 2 मासल्यो आनी ह्यो आपल्याच्या हातान घेवन त्यो सगल्यो बदलता आनी ताचे आशिर्वाद घालून ते 5,000 अदीक लोकांक ते वाडटा. सगळीं दादोशी जातात. इल्लेंशें दिल्लें देवा मुखार, इल्लेंशें दिल्लें जेजूच्या हातान इल्लेंशें घातलेलें पूण जेजून सगळेंच तें बदललें. खूब तें बदललें आनी उरलें. आमी आमच्या जिवितांतलें देवाक इल्लेंशें तरी दिता. देवान आमकां फावो केलां. आमी हे सगळे ल्हानविकायेन देवाच्या हातान घालता. देव आपल्या आशिर्वादान आमकां मुत्ता. खूब तो दिता. माप मेजप करूंक जायना ते भाशेन तो आमकां फावो कोत्ता. म्हणटूच आमच्या जिवितांतलें आमी देवाक दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवया. आनी हो जेजू आमकां बरो गवळी आपल्याची शिकोवण फावो कोत्ता, आमकां चुचुत्ता, आमकां मार्गदर्शन दिता
ते ताच्या उतरांतल्यान आमी घेवया. दर मिसाचे बेटेन होच जेजू आपल्याकूच मोडून आमकां दिता, कित्याक आमकां जाय तें फावो जावचें, आमी ताच्या जिवितान मोगान वाडचीं हें आमकां फाव करता. हो जेजू आपल्याचीच वाडटा ती मास आनी कूड आमी घेवन ताचे लागीं आमी शिकूंक, आमच्या जिवितांतल्यान ताका दिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बेटोनीच्या वेळार गायन गावया. यादनी कुंडो समोर पिता. C18 पेज 36. C18 पेज 36. समोर पिता आमची मनां समोर बुया आदी गुणो तयार करता काळजा आमची तयार करूया Garos metoita Ami amchi jibetoya Krisaro gato kordida Pigorami aiti sauya म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें म्हूण मागात. हे तुमच्या तत्ले बलिदान आपल्या मनात खरी मोहिमेन आमच्या आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पर्जा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबाट्टान आनी भोगतीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळेंचो तांजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेन आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान मुख्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो जापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Obaraco sorvesvordu, Sorganizosan, Polak tucia wojwowa, Usogin tuka soj, 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 Sorvesporaci nami, taka soj, soj, Usogin tuka soj, 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 soj. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलो. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो घुट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी एक आसितले पियेतां तितले पावटी तूं वोय बाबान येयसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कोडा रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वस्परा आख्खे पिदुमेचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दोवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माय बागयोन झुजाय तिच्या पुतीच्या सांगाती बागयोन 2 पुतां आनी सर काळें तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू बरो गवळी आमकां सगल्यांक दादोशी कोत्ता. आमच्या जिविताचेर तो आशिर्वाद घालता. आपल्याच्या उण्या मुंडीन आमकां तो वांटो दिता. ताच्या आशिर्वादान वाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोवणी आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बरभाशान अंतरेकतां. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांनी सटय आनी सोर आकांतांनी वाटाय. तिथे अकरासवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. तो जो जेजू सो बोलीस आनी पदवीदार जो आमची काळजां बदलता, हो जेजू ह्या उंड्या सोद्याचे म्हणीन आमच्या जिवितांत भितर सत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कमण्याचे वेलार गायन गावया भावाटाचे डोळे D5 पेज 49. D5 पेज 49. चे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोडून बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोडून बघून आमकां जागोय जेजू दिसा दोबो उडो दिसा तांबडो सोरो शोधांव जेजूची कूड ताचे जिवेर ओगो दिसा दोबो उडो दिसा तांबडो सोरो शोधांव जेजूची कूड ताचे जिवेर ओगो भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोडून बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोडून बघून आमकां जागोय जेजू.
उबे रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हें देणें आमकां आयतें करूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. शेवटाक गायोन गावया म्हज्या देवा कारगा E6 पेज 80. E6 पेज 80. Ci deli che nato vi sorzo